फातोर्डा मतदारसंघात GST रिफॉर्माचे या बचत उत्सव असा त्या उत्सवान आम्ही सगळे वाटेकरी झाले। सगळ्या दुकानांनी वचून माननीय आमचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, त्याचबरोबर सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअरचे मंत्री, त्याचबरोबर नगराध्यक्ष आमचे दामू शिरोडकर, त्याचबरोबर बाकीचे सगळे मंडळाचे अध्यक्ष श्वेता लोटलीकर, मागीर बबिता नायक, सगळे नगरसेवक नगरसेविका आणि या सगळ्यांनी आता या सगळ्या SCPDA मार्केट आणि त्याचबरोबर सगळीकडे ही जागृती जी आसा ती जागृती केल्या। मोदी सरकार आणि जो घेतलेलो निर्णय आसा तो गरिबां खातीर आसा आणि हे सगळे सवाय जाल्ले वस्तू आमी बरे भशेन त्या दुकानदारांक सांगून हे सगळे पासोन करपा लागून तांकां अभिनंदन केलें, गुलाबाचें तांकां फूल दिलें आणि त्याचबरोबर स्वदेशी वापरात, हर घर स्वदेशी आणि गर्व से तो हम स्वदेशी है हे नारे दीत आमी सगळ्यां भितर जनजागृती आयज केल्ली आसा। त्या ह्या सगळ्या हातूंत भितर पसरकारांचो इतलो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। तांच्यांनी आमकां कळीत केलां की तुमी आमचे तर्फेच्यो भावना आसा त्यो माननीय नरेंद्र मोदी कडेन पर्यंत पावयात की तुवें घेतिल्ले पावल हें एक खरें अभिनंदनीय पावल आसा आणि त्या खातीर आमी तुमचे सदैव ऋणी आसा आणि तुमच्या हातान देश सक्षम आसा। हें तांचें जें उलोवणें जें आमचें बरें येता तातूंत आमची छाती मातशी इल्ली फुडें सरली आणि म्हणून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक बचत उत्सवान भितर सहभागी जाल्ले सगळे कार्यकर्ते इतलो रात जाली सुद्दां पूण प्रत्येक दुकानांनी वचून जो सक्सेसफूल केलो तांचेय बी नांव सगळ्यांचे ह्याच नेटान भितर देव बरें करूं। भारतीय जनता पार्टीचा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।